नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारताचो 14वा उपराष्ट्रपती म्हूण जगदीप धनकरान सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून तांकां अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. सुवाळ्याक प्रधानमंत्री मोदी, बाकीचे ज्येष्ठ मंत्री तशेंच मावळटे राष्ट्रपती आनी उपराष्ट्रपती आशिल्ले. राज्यसभेचो एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष म्हणूनय धनकराची नेमणूक जाल्या. मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कॉलेजींच्या यूजी कोर्साच्या निमाण्या वर्साचो निकाल आयतारा आदी जाहीर करचो नाजाल्यार कोर्टात चल्ले म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या स्टुडंट सेलाची शिटकावणी. भुरग्यांक फुडल्या शिक्षणाक वचूंक मेळना. नोकरेक कंपन्यो रिझल्टाची कॉपी मागतात. गोंय विद्यापीठाचे रँकिंग पडटा ते खंय असल्याच कारभारान विद्यापीठान 16 तारीख दिल्या. रिझल्ट फुडें दुखलीत म्हूण भंय. की फायनल इयराचो रिझल्ट हो आळशीपण आनी काय कसो तो आमकां खबर ना, पण तो लेटच जाता. भुरगे एजिटेशन करता. एवरी इयर भुरग्यांक त्रास जातात. भुरगे आशेन रावल्यात केन्ना काय आपलो रिझल्ट येतलो आनी आपूण खंय तरी एडमिशन करतलो, खंय तरी कामाक वयतलो. कारण प्रायव्हेट कंपनी आसात तो भुरग्याचो रिझल्ट मागता. तो भुरग्यांक सांगता आमी पास जाल्यात म्हणून, पण ते पास जाल्यात तो पास जाला तो रिझल्ट दी अशें तेंचें म्हणणें आसा. जे रँकिंग आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचे ते सकयल पडले कडेन आसा. हीच संकल्पना की ती रिझल्ट लेट करप हेच्या खातीरच जे आमचे निग्लेजन्स आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचे त्याच्या खातीरच आज हे कित तरी रँकिंग देंवता, खंय तरी अशें वायट घडटा गोवा युनिव्हर्सिटी. जर तर ह्या संडे आयतारा भितर तो रिझल्ट येना जाल्यार आमी फुडले स्टेप आमी घेतले. आमकां गरज पडली जाल्यार आमी कोर्टा मेरेन पावतले. बट तुमची आता वॉर्निंग तुम्ही संडे म्हणता, त्यांच्यानी म्हटलं आम्ही 16 तारखेपर्यंत ना ते दिवंक शकना. त्यांनी करपाक जाय बेगीन. ते दिवपाक शकना ना तर डेट डिले मागीर मुखार डिले करतले. तांणी कॉलेजन घडटले आनी 15-20 दिसांचो टायम घेतले. हे भुरग्यांचे भवितव्य न्हू. तुम्ही 16 तारखेपर्यंत रावतले काय ना? आमी रावचे ना. मुखाले प्रोसिडिंग मुखाले आमी एक्शन घेतले. लोकसभा चालू असताना काँग्रेसीच्या खासदारांक ईडी मुद्दम आपयता. लोकसभा सोंपतकीच आपूं येता, मात सरकाराक खंय लोकसभा डिस्टर्ब करपाची आसता म्हूण अशें करतात म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप. गोंया खातीर आपूण कितें करूंक शकता अशें कोणाकूय दिसता आसत जाल्यार खंय ताचे नजरेक हाडचें, सार्दिनाचो उलो. काँग्रेस एमपीज आमी एरस जाल्ले आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमचे लिडरांक ईडीन आपयल्ले आसात. कोडीगोड लोक म्हणीत ईडीन आपयल्यार कितें जालें? हांव विचारतां. फाटलीं 10 वर्सां जालीं हे प्रॉब्लेमाक. कालची पडची न्ही. तुमी जेन्ना लोकसभा चालू आहा तेन्ना कित्याक आपयले? तांकां जाय हें लोकसभा मुखार येवन ऑपोजिशनान बंद केल्लें. नाजाल्यार आतां आमचें लोकसभा सेशन्स काबार जालें. आतां आपोवपाक कोण आडायता तुमकां? यू कॉल देम ड्युरींग सेशन. सो इनडायरेक्टली the government wanted the parliament to be disturbed. So आनी हांव तेच भशेन लोकांक आनीक एक पावट उलो मारतां. हांव सांगना की सगळें हांव जाणो. हे आमचे जो जर्नलिस्ट आसात तुमकांय उलो मारता. आनी यार कोण पळय जाणार म्हूण चिंतात तांकांय उलो मारता. कितें गोंयचे खातीर कितेंच तुमकां दिसता की एमपीन सार्दिन्यान करपाक शक्य आसा म्हजे नोदरे काड्यात? बाणावले तळे बांदावेले व्हडल्या तळ्यार कितली वर्सांच कोणें लक्ष दिवना. तळे नितळ करून 15 ऑगस्टाक थंय तिरंगो हुबोवंक आमदार वेंजी फुडें सरला.
केंद्राच्या अमृत सरोवर उपक्रमा सकयल तळ्याची नितळसाण आणि सोबतीकरण जाता. आमदारान वेंचणुके आदले उतर राखले म्हण थळावे सातिस्वेत. WRDच्या जेई घेवन आमदारान कामाची पळोवणी केली. जरी आज थोड्याचे व्यू चोयल जाल्यार म्हाका सदां ट्रेडिशनली हे जे थोडे आसताले ते आज हिंग शेतकामत्यांक उगडास येता आनी इतू वर्स जालीं. म्हाका सदां मोर दॅन गूड 30 years हे भाशेन असो मशिनूय केन्ना कोणें घायलो ना. जेन्ना इलेक्शनां जिखोच पयलें सगल्यांनी एकठांय जावन म्हाका सांगलेलें हिंग काम करूंक जाय काम करूंक जाय. ऑगस्ट 15 आमी हिंगा फ्लॅग होस्टिंग करतले. तेज्या पयलीं आख्खें थोडे आमी साफ करून आख्खी एरिया आमी ब्युटिफाय करपाक लायट बायट घातले. पंचायत तुमगे हाल रेडी जातली. सगळे पंचायत जे मेंबर हाल निवडून येतले. सगळ्यांक तुमकां फ्लॅग होस्टिंगाक आज हे ऑफिशियल इन्विटेशन थ्रू आय थिंक प्रुडंट मिडिया. We have started this work of dividing of Benalim Waldleban under Amrit Sarovar Mission, and after at least 10-15 years this work has been started. We have put the amphibious machine and we are dividing the lake first. Further on we will be taking up the work of rejuvenation of this Benalim Waldleban. बाणाले थोडे इतले मेड जाल्ले थोडे म्हूण दिसता आसलोले सगळे कितें तण जाल्ले साडपी जाल्ली आनी कसली जाल्ली. आज आमगे आमदारान हे सुरवात केला ते सफाई करपाक आनी ही सफाई कोतरीच थिंग मासोडी बरी जातली. लोकांक बरें दिसलें आनी ट्युरिजमाकूय एट्रॅक्शन जातलें. 61 दिसांचे सरकारी बंदी उपरांत नुस्तेमारी सीझन 1 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. मात पारंपारीक नुस्तेमारी तिथी प्रमाण सुताचे पुनवे सावन सुरू. दर्यांत वतल्या नुस्तेमारांचेर समुद्र देवतेची कृपा उरची, तांच्या जिवाची राखण जावची म्हूण सुताचे पुनवेक दर्याची पुजा करतात. नुस्तेमारी खात्यान पणजे मांडवीत वर्स पद्दती प्रमाण पुजेचो नाल्ल सोडलो. शापोराय थळाव्यांनी दर्याची पुजा केली. आमी भुरगेपणान समजताले की भांगराचो नाल्ल पाण्यात सुट्टा म्हणून आनी ते आमी सगळे पेपर फोटो पळयताले. योगायोगान त्या माध्यमांत म्हाका एक संदी गावली नारळ पौर्णिमी नारळ स्पेशल डिपार्टमेंटाच्या वतीन नाल्ल दर्यान सागराक सोडपाक आनी त्याच बरोबर जो वेताळ कपड्याचो दर्याचो नाल्ल हेजी याद करपाक की ताच्या बरोबर तेंचे कडेन प्रार्थना केल्या आमी की येता तो सिजन नुस्तेमारीच्या लोकांक बऱ्यापैकी दीस दिवचे बरे वेव्हार चलचो आनी तांकां जास्तीत जास्त फायदो म्हणजे बरे तांकां मेळचो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान फिशरीज डिपार्टमेंटूच एक सेपरेट केल्लें आनी डिस्ट्रिक्ट आनी त्या माध्यमांत खूब प्रमाणात म्हणजे शिलांनी आसूं नुस्तें आसूं ह्या खूब प्रमाणात गोंया जाल्लें इंडस्ट्रींत. सो त्या माध्यमान तांकांय सांगलां की 8-10 दिसांनी तुमी बसोया आनी बऱ्याचो बरो बदल करूया. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. बांयगिणी गार्बेज प्लांटाचो प्लान आदी जाला. लोकवस्ती मागीर आयल्या म्हूण मंत्री बाबूश म्हणटा. अशा जाग्यार TCPन बिल्डिंगांक परमिशनां दिलीच कशी काय म्हूण कुंभारदेवचो आमदार फळदेसायाचो प्रस्न. TCP मंत्र्याक आनी बाबुशाक सुवातेर व्हरून थंय प्लांट कित्याक नाका ते खंय दाखयतलो. दिल्ली प्लांटात टोमाटा कोबीचो वास येना. हांगा खंय नुस्तें मासाची गार्बेज. तो आतां सांगता 2 म्हयन्यांनी आपूण टेंडर काडटा हें काडटा पण तेणी मरे थंय हांगा येवन कशें आसा थंय तेणी पळोवंक जाय. थंय 4 सीझन बिल्डींग आहा, काजा अमोरा आहा, आनी एक आहा आनी तेका कंपाउंडाक टच केन्ना असो गार्बेज प्लांट येवंक शकता. बरें हांव म्हणटा ट्रिटमेंट प्लांट पयलो म्हणटा तो गार्बेज ट्रिटमेंट जाल्यार तांकां परमिशन कशें दिलें. TCPन परमिशन इशू करूंक जायनासलेलें पयलीं. हे पयलीं तेणी स्वताक येवन थंय स्पॉटार येवन पयलीं पळोवंक जाय आनी हांव ताका आफयतलो. ह्या 4 दिसां भितर ताका हांव थंय आफयतलो. थंय एकदां थंय येवन पयलीं पळोवपाचें. मागीर तेज्या मनानूय दिसतालें म्हाका तरी अशें दिसता की तो स्वता बाबा हांगा न्ही आमी आडोया तो अशें म्हाका तरी एक बफर झोन चेडो तेजो रोहीत मनसुरात एक उलयता आनी बापूय एक उलयता मिनिस्टर दुसरेच उलयता अशें जाता. तांकां स्वताक थंय येवन सांगूंक जाय बफर झोन म्हणजे कितें हें लोकांक पटोवंक दिवंक जाय कितें पळय तें. आनी हांव तरी म्हाका अशें दिसता की हांव येवपाक दिवचो ना. हांव उबो रावतलो थंय पयलो. हांव CMा कडेनूच CM सरा कडेनूच उलयतलो एक गजाल. पयलीं हांव TCP मिनिस्टराक पयलीं आफयतलो आनीक बाबूश मनसुराताकूय पयलीं आफयतलो. ते येयल्या उपरांत तांकां सिच्युएशन जर ते पळयत जाल्यार म्हाका अवश्य गॅरंटी आहा की तेयी म्हणटले चल बाबा हांगा नाका
सगळो कचरो हांगा येतलो, कळ्ळें न्हू. तो आमकां लायकूच ना. आमी येदी व्हडली चर्च आहा, गोंयचे सायबा कडेन लोक येता, थंय तळे आहा, मठ आहा, स्कुलां आहा, कितें कितें ना थंय सगळें आसा. लोक रावता 6-7 हजार. तर तुमी आतां सोनसड्याचे पळय कितें परिस्थिती जाता ती. सालिगांव वचून पळय रातची सांजे 7 जर जाली जाल्यार थंय रावपाचें आहा कोणी. हे कितें सांगू, ते टमाटां ते दिल्लीक व्हरून दाखयता, हे गार्बेज प्लांट अशें जाता, थंय वास येयना. ती टमाटां आनी कॅबेज घातले म्हणून वास येना. हांगा सगळें आसता, मीठ म्हणजे सगळें मांस नुस्तें सगळें मिक्स आसता. तो वास कसो सुट्टलो तो पळय. आनी ते खरोखरच लोकांक त्रास जातलो तेजो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारांनी डॉक्युमेंटांत फेरफार केला. पणजे पुलिसेक तांचेर FIR घालपाची ऑर्डर दिवची म्हूण आदलो प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीशान घाल्ली याचिका म्हापसा GMFCन भायर मारली. याचिकादारा कडेन तो सांगता ते सिद्ध करपी पुरावे ना. सगळ्यो गजाली पळयल्यार आमदारांनी खंय कसलीच बनवेगिरी केल्ली दिसना. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत मर्जर म्हूण दावो करीत 10 आमदार गेले त्या वेळार GPCC अध्यक्ष आशिल्ल्या गिरीश चोडणकरान 20 एप्रिल 2021 दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात धांव मारून आमदारां आड कागाळ केल्ली. कागाळीत ताणें दावो केल्लो तो असो: G10 आमदारांनी एकठांय मेळून फेक डॉक्युमेंट करून GPCCन थाराव घेतला कसो दाखयलो. G10 आमदारांनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती बीजेपीत विलीन करता अशें सांगून हे फेक डॉक्युमेंट विधानसभेत दिले. GPCCचे बनावट लेटर हेड आनी सील तयार करून हो थाराव रचला म्हूण काँग्रेसीचो दावो. उपरांत पुलीस ज्युरिडिक्शनाच्या मुद्द्याक लागून पर्वरे पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. मात पर्वरे पुलिसांनी FIR रजिस्टर करूं ना. गिरीश म्हापसा GMFC कोर्टान पावलो. आतां कोर्टान ताची याचिका भायर मारल्या. कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें: 10 जुलय 2019 दिसा थाराव घेतला त्या दिसा बनावट लेटर हेड आनी सील वापरूंक ना म्हूण मुळाव्या तपासांत स्पश्ट. थारावाच्यो गजाली नमूद करूंक लेटर हेड आनी सील वापरला ते प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कचेरेंतल्या रजिस्टरांत मिटिंगेचो उल्लेख नासलो म्हूण अशे तरेची बसका दखलपात्र गुन्यांव थारना. ह्या कारणांक लागून कोर्ट अर्ज भायर मारता. विलिनीकरणाक सभापतीन मान्यताय दिल्ली. उपरांत ताच्या निर्णयाक हायकोर्टांतूय चॅलेंज दिल्ली. थंय अपील भायर पडले. तेन्ना हो थाराव खरो आसा अशेंय म्हापसा कोर्टान नमूद केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अमृत महोत्सवी सेलिब्रेशन्स आज सावन गोंयांतूय सुरू. सांजे 4 आग्वाद जेल म्युझियमात मुख्यमंत्री तिरंग हुबयतलो. सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. 15 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. 13 तारखेक मुख्यमंत्र्याचे फुडारपणान तिरंगा यात्रा. पणजे पोन्ने सचिवालया कडेच्यान आझाद मैदान, मडगांवां पालिके कडच्यान लोहिया मैदाना मेरेन काब्रालाचे फुडारपणान. 4 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग एंड फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स एट आग्वाद जेल म्युझियम. जे हयात फ्रीडम फायटर्स आसा ह्या फ्रीडम फायटरांचे थंयसर आमी फेलिसिटेशन करतले 11 तारखे दिसात. शेनवारा दिसा आमी गोंयांतली सरकाराच्या वतीन तिरंगा यात्रा ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान. ओल्ड सेक्रेटरेट इतक्यात म्हटलां की 19 डिसेंबर 1961 ज्या जाग्याचेर पयलो तिरंगो फडकयलो त्याच पोला कडल्यान तिरंगा यात्रा जी आसा ही थंयच्यान सुरू जातली. ती आझाद मैदानाच्या पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली आनी दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव म्युनिसिपालिटींतल्यान सुरवात जातलो तो लोहिया मैदाना पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली. 14 ऑगस्ट हो पार्टिशन डे आशिल्लो. तो पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करपाचो थारायला. तूर दाळेची फायल खंय विजिलन्सा कडेन वतली. हांवें ज्या दिसा म्हाज्या लक्षांत आयल्या त्याच दिसा त्या फायलीचेर रिमार्क मारला की ताजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. ती विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावतली, ताचेर इन्क्वायरी सुरवात वयतली. ती रुटीन प्रोसेसान आसता. 2.5 लाख डॅमेज फ्लॅग खंय परत धाडले. डॅमेज फ्लॅग पावले ते विकपाक ना. डॅमेज फ्लॅग आमी हे करतले मॅडम. ना डॅमेज फ्लॅग पळयता. डॅमेज फ्लॅग आमी सगळे रिवर्स. आमकां डॅमेज फ्लॅग जाल्ले आमी 2.5 लाख परत धाडले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आज रक्षाबंधन. भावा भयणीची सेलिब्रेशन्स. भयण भावाक राखी बांदता, आयुष्य आरोग्य मागता जाल्यार भाव भयणीक राखपाचें उतर दिता. होच दीस सुताचे पुनवेचो. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची परब दबाज्यान. हीच नारळी पौर्णिमा. नुस्तेमारी खातें पुजा करून दर्यांत श्रीफळ सोडटा. सरकारी नुस्तेमारी सीझन सुरू. गोंयकारांची सुता पुनव.
आशिल्ले मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.